16B गेले आता 39A प्रादेशिक आराखड्याच्या इश्यूचेर टीसीपी मंत्र्याची जाप शिरगंटी नासतना टीसीपी दुरुस्ती विधेयक पास वेंझीक मार्शलावरवी काढलो भायर। व्हायरल ऑडिओ क्लिपात तथ्य ना तो हाव न्हीच मंत्री गोविंदाचो दावो। विरोधी सरकार पक्षातल्या आमदारांचे गोविंदाचेर फारार फार। ऑफिसर दशरथ रेडकर म्हणटा मंत्र्याबरोबर लीक झाला तो ऑडिओ ताचोच, ताच्या फुडे नो कमेंट्स। मंत्री गोविंद गावडेचे शुक्ल काष्ट सोपना। नॅशनल गेम्साचेर 450 कोटी कट दिले। कामा प्रमोशनाच्या खर्चाची विरोधक मागतात चौकशी। गोविंद म्हणटा सगळो हिशोब क्लियर। कला संस्कृती फंडाचे गैरवापराचे प्रकरण घरगुती न्ही, विधानसभेत चर्चा जाय। विरोधकांचो नेट विजय मागता ज्युडिशियल इन्क्वायरी। सभापती म्हणटा मुख्यमंत्री पळयता। गोयचे बजेट आज डबल इंजिनाच्या बळार। विकसित भारत विकसित गोय स्वयंपूर्ण गोयचेर फोकस। मुख्यमंत्री म्हणटा लोक हितकारी लोकांच्यो आशा आकांक्षा आस्पावीत करपी। मोदी 3.0 पयस ना विकसित भारताची ही बुनियाद। प्रधानमंत्री राज्यसभेत उलयलो। फुडली 5 वर्सां युवकांची भारत जातलो सेमीकंडक्टर हब, एज्युकेशन हब। केंद्र पर्यावरण दाखलो दिना। कळसा भंडोराचे काम फुडे वचना। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री उलयलो ते वटेन शेतकार आक्रमक। 10 तारखेर घरमंत्री अमित शाह काळे बावठे दाखोवपाची तयारी। टुरिझम प्रमोशन बंद करा। टुरिझम खात्याचे रोड शोचेर व्हाईट पेपर दियात। फातोर्डेचो आमदार विजयान धरलो नेट। पर्यटन मंत्री खवटे म्हणटा सगळो रिपोर्ट दिल्यात। कदंब कर्मचाऱ्यांक 7व्या वेतन आयोगाप्रमाण पगार आणि बाकीच्या पेंडिंग इश्यूंचेर सरकार कसलोच निर्णय घेना। आयटकाची आझाद मैदानाचेर निदर्शना। मुळावो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह मेळ्ळे। अजित पवाराक वेंचणूक आयोगाक शरद पवारांनी दिली 3 नवी नावां आणि चिन्हां। गोयचे एनसीपीचो जुजे फिलिप शरद पवारा बरोबर। राष्ट्रवादी महामार्गाचेर सॅटेलायट जीपीएस टोल कलेक्शन करता सुरू। लोकसभा वेंचणुके आदी चालू करपाचो सरकाराचो प्लान। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयलो। ईडीच्यो दिल्ली आणि उत्तराखंडात धाडी। काँग्रेस फुडारी आणि उत्तराखंडाचो आदलो मंत्री हरकत सिंग रावताकडेन संबंधित सुवातींचेर धाड। कर्नाटक काँग्रेस सरकाराचे दिल्लीतल्या जंतर मंतराचेर केंद्र सरकारा धरणे। तामिळनाडूत केरळाचो तेको। दोन 2025 मेरेन भारतातल्या 20 लाख वयर तरणाट्यांक जनरेटिव्ह एआय स्किलाचे प्रशिक्षण दितले। मायक्रोसॉफ्टान केले जाहीर। श्रीलंका पर्यटनाचे मुखेल मार्केट भारत। टुरिझम मार्केट शहरात भारत पहिल्या नंबरार। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक धपको। दिल्ली कोर्टान 17 फेब्रुवाराक आपयला कोर्टात। केजरीवालच्या सचिव आणि आपाच्या फुडाऱ्यांचेर ईडीच्यो धाडी चालूच। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून केली दिल्ली मेट्रोतल्यान भोंवडी। शाळेच्या भुरग्याबरोबर केलो संवाद। भारत म्यानमार सीमेचेर फेन्सिंग। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान केली घोषणा। बांगलादेश सीमेचेर अशेच केला फेन्सिंग। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते। निफ्टी 48 पॉइंट पॉझिटिव्ह जाल्यार सेन्सेक्स 144 पॉइंट पॉझिटिव्ह।